नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत कोंकणी स्टाईलन स्पेशल फिश थाली करच पळोवया. सगळ्यात पहिली तेप्पळगन बांगडे आंबट करच पळोवया. आम्ही हांगा आंबट करच्याक 2 व्हड साइज बांगडी घेतल्यात. मिक्सरात 1 कप सोय घेतला. अर्ध चमचा हळदी पीठ घालका. 1 चमचा कोथिंबीर घालका. हे कोथिंबीर ऑप्शनल. आणि थोडी चडती सुकी मिरसांग घालका. हांगा 12 बेडगी मिरसांग यूज केला. आता थोडेशे उदक घालून हाची गंध मसाला वाटून घेऊया. बांगडे आमटा जाय तशी गंध मसाला रेडी असा. हो मसाले एक आयदनात काढून घेऊया. जर तुम्ही आमटा बरोबर खंयची फिश फ्राय करते आसात तर हातूंतलो थोडोसो मसालो साइडान काडून दवरून घेवका. हो मसालो फ्राय करचे कशी यूज करचे म्हणून हांव मागीर सांगता. आता आंबट करच्या आयदनात हो मसाला काडून घेऊया. मिक्सर धुईल उदक बी घालून घेवका. हे आमटा घालच्याक आमकां तेप्पळ जाय तशें म्हण सुमार 10 ते 12 तेप्पळ बी धाडून घेऊया. तेप्पळ अशकन क्रश करून घेतल्यार ताजो फ्लेवर बरो सुटता. तेप्पळ बी मसाल्यात घालून घेवका. तशीच आमसाण एक भिंडासोल घालून घेवका. भिंडासोल ना जाल्यार आमसाण ना जाल्यार आमचूर पावडर बी यूज केल्या जाता. आणि आमटाक थोडेशे एक्स्ट्रा फ्लेवर दिवच्याक एक वली मिरसांग बी घालका. थोडे लोकांक बांगडी खाल्यार त्रास जाता. ताचे खातीर ह्या आमटात थोडेशे आले क्रश करून घालका. हाचेन आमटाचे फ्लेवर बी वाढता आणि डायजेशनाक बी इजी जाता. रुचीपुरती मीठ घालका. हे सगळे मिक्स करून घेऊया. आता हातूत कापून दवरील बांगडी घालया. हे आंबट जरा दाट दिसते असा तशें म्हण आनी थोडे हातूत उदक घालून घेऊया. आणि आता हे शिजोवचे दवरया. खंयची मासले आंबट करतना तातूंत जास्त पटी दाय घालून हालयते उरचे ना ताजेन मासली पिसुडता. चिमट्यान ना जाल्यार कापड धन आयदनच हालोवन घेवका. मासली बरी शिजक जाल्यार एक 5-6 मिनिट गजगज येवच्या दिवका. आणि गॅस बंद करचे वेळार वयल्यान थोडे खोबरेल तेल घालका. धाकणी धापका आणि गॅस बंद करका. आंबट रेडी असा. आता मी फिश फ्राय करून घेऊया. पापलेटाची ग्रीन मसाला सुक्का करतना थोडेशे ग्रीन मसाला कांड दवरिलो. आणि हो आमटाचो रेड मसालो. दोन्ही मसाले यूज करून मासली कशी फ्राय करची म्हणून पळोवया. फ्राय करच्याक ब्लॅक पॉम्पलेट आणि इसवण घेतला. फिशाक फ्राय करचे मसाला लावचे पयली ताक थोडे आमसण आणि मिरसांग लावून घेऊया. अर्ध लिंबे रोस घालका. मासलेक जाय तितले मीठ घालून घेवका. थोडंसं हळदी पीठ घालून घेवका.
वाटील मसाल्यात जास्त तिखसाण ना तशें म्हण थोडेशे एक्स्ट्रा तिखसाणी पिठो बी घालून घेतला. मिरसांगे पिठो ऑप्शनल, नाक जाल्यार स्किप केले जाता. मासलेक समाकन सगळो मसाला लावून घेवका. हे इसवणा पीस हाका रेड पेस्ट लावून घालता. थोडो पेस्ट सगळे मासलेचेर घालून घेवका. ताजे नंतर तो पेस्ट चारी वाटेन लावून घेवका. अशी आमटा मसाला लायिल्ल्यान फिश फ्राय एकदम टेस्टी जाता. आता ब्लॅक पॉपलेटाक ग्रीन मसाला लावून घेऊया. मासलेक मसाला लावून जाला. आता लावच्याक रवो रेडी करूया. एक होड चमचो बारीक रवो आणि एक होड चमचो तांदळा पीठ घेवका. तांदळा पीठ ना जाल्यार खाली रवो बी घेतल्या जाता. मसाला लावून दवरिल मासलेक रवो समाकन कोट करून घेवका. नेक्स्ट तवो हुनकन घेऊया. तवो बरो हुन जाल की वयल्यान थोडे तेल लावून घेवका. तवो बरो हुन जाल नंतरच मासली ताजेर घालका, ना जाल्यार मसाल पुरे तव्याक चिकटता. तव्याक तेल लायिल्लें आसा, वयल्यान बी थोडे तेल घालून घेवका. फिश आता एक वाटेन तांबडी जातपर्यंत भाजून घेऊया. तांबडी जाल्याशी दिसली की परतून घेवका. फ्राय जाल्यार वयल्यान तेल घालून घेवका. दुसरे वाटेन बी मासली बरी शिस्त पर्यंत भाजून घेवका. त्याच तव्यार इसवण बी भाजून घेऊया. तुकड्याक लागता तितले तेल घालून घेवका आणि एक वाटेन तांबडी जातपर्यंत भाजका. गॅसा फ्लेम मीडियम ते लो दवरका. 6 मिनिट जाला, मासली परतून घेऊया. परतील नंतर जाय जाल्यार वयल्यान थोडे तेल घालका आणि
आणि हे सुमार 5-6 मिनिट भाजच्या सोडका. दोन्ही वाटेन तांबडं जातपर्यंत भाजून घेऊया. इसवण फ्राय बी रेडी असा. हे आमी एक प्लेटात काढून घेऊया. फिश थाली बरोबर हांव एक फ्लेवर्ड बटर मिल्क बी सर्व करते रसा. ते कश करचे म्हण पळोवया. मिक्सर आयदनात कोथंबरी पालो, थोडीशी पुदिना, 5-6 फोडणी पाल्या पानं आणि एक लहान तुकडो आले, थोडेशे उदक घालून वाटून घेवका. ही चटणी ताका भितर मिक्स करून घेवका. हातूंत मीठ घाल्या जाता, पण हांव हांगा ब्लॅक सॉल्ट घालते रसा. मिंट फ्लेवराची बटर मिल्क रेडी असा. ह्या फिश थाली बरोबर सलाड बी सर्व करूया. हांव हांगा तवशे, कांदो, टोमॅटो आणि लिंबू घेतला. जेवण रेडी असा. आता मी सर्व करून घेऊया. हातूंतच पापलेटाची ग्रीन सुक्का बी सर्व करते रसा. हे पापलेटा सुकी कशी करचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स भितर लिंक दिला. ह्या थालीत आम्ही सर्व केला बांगडे आंबट, व्हाईट पॉम्पलेट ग्रीन सुक्का, ब्लॅक पॉम्पलेट ग्रीन मसाला फ्राय, इसवण रेड मसाला फ्राय, सलाड आणि मसाला ताक. ही थाली नक्की ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि कोंकणी रेसिपीज कोंकणी भाषेत ऐकूच्याक टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.